गोयचे मसाज पार्लरांतली सेक्स रॅकेटां सोपून सोपनात. एकार एक उक्ताडार येत आसात. परवरीचे चड. शेनवारा राती परत एक फावट गोंय पुलिसांच्या क्रायम ब्रांचीन परवरी आरजे आयुष मसाज पार्लराचेर धाड घाली. क्रायम ब्रांचीन 11 जाणांक अटक केली. 11 जाणांतलो एकलो फ्रांसाचो. धाडीत 8 चलयांक सोडून हाडली. ह्यो चलयो मिझोराम, कर्नाटक आनी केरळांतल्यो. अर्ज संस्थेक बरोबर घेवन क्रायम ब्रांचीन ही धाड घाली. क्रायम ब्रांचीन नकली गिरायक धाडून पार्लरांतली शिंदळकी उक्ताडार हाडली. मसाज पार्लर चलोवपी पणजेचो. कुडतरी चर्चीक वेसनी तवनासांचो बरोच उपद्रव जावंक लागला. चर्ची मुखार धुडकूस घालपी 4 तरणाट्यांक मायणा कुडतरी पुलिसांनी शेनवारा धरले. मध्यानराती सेंट एलेक्स चर्चीच्या वाठारांत 4 जाण धुडकूस घालतात म्हूण फादरान बेल वाजोवन लोकांक एकठांय केले. फादरान प्रकरण मायणा कुडतरी पुलिसां मेरेन पावयलें. फादर म्हणटा ते सोरो आनी ड्रग्सांच्या नेटार आशिल्ले. 4 जाण खंय एकामेकांक गाळी घालताले. आमदार म्हणटा ड्रग्साच्या नेटार आसचे ना, टायट आसतले. जायतो तेंप जालो ते सोरो पियेतात पुरसाचे. बस तांकां लागून हांव मातसो बेजार जाता. जायते फावटी म्हटलें की पिये नाका पूण पियेता. आयज जेतूस कोण झगडोंक लागले थंय. हांव गेलो तेन्ना ते म्हणाले की अरे ड्रग्स घेता हेचो बरें लागून. बस म्हाका कळलें की हे ड्रग्स घेतात म्हणून. देखून हांवें येयलो आनी गांठ मारली. पळय पुलीस कंप्लेन केला. कांय दिसा फाटीं कुट्टरे पार्टीन ड्रग्सांचो ओव्हरडोस जावन 2 तरणाटे गेल्ले. आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा ह्या चौगांनी ड्रग्स घेतला नासूये. घडये ते टायट आसतले. मात पोलिसांनी केलें ते खंय बरोबर. तांकां मेडिकल टेस्ट बी करतले. बट आय डोंट थिंक देर आर परसे येयलें ड्रग्स कितें आसत म्हणून. ते भुरगे येयलेशे ड्रिंक करून माल जायत. बट कितें जालां हें फादर बॉब मारता आनी लोकूय बॉब मारता. इगोजी मोगले हें कोत्ताय म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी हें स्टॉप जावपा जाय. आनी आज PIन रायटफूल डिसिजन घेयलें की तांकां अरेस्ट करपाक. एक्चुअली पाद्रीकारान सांगलें की तांकां सोडी म्हणून आस म्हणून. आनी इवन आय वॉज ऑफ द ओपिनियन फादर जो तरी म्हणटा सोडी म्हणून. फादर म्हणलें सोडया म्हणून. बट PI म्हणपा लागलो सदांच आमचे एलिगेशन येता की आमी एक्शन घेनाय. आज म्हणाला तांकां एक्शन घे. मुखार म्हणाला कोण इश्ट नाही थिंगा. सो आय सेड ओके आय वेलकम द डिसिजन. लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. पोलिसांनी चौगांकूय मेडिकलाक व्हेले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पारशा खाजनाच्या मानशेची पावणी पुराय बेकायदेशीर. मानशेची कमिटीत नेमिल्ली नासतना आनी नोटीस काडनासतना पावणी केल्या. पेडणेचो मामलेदार बेकायदेशीर गजाली करता आनी परिणाम पारशेचे शेतकार भोगतात म्हूण दयानंद सोपटेन म्हणटा. पावणेच्या हिशोबात खंय घोटाळो चल्ला. 8 दिसां पयलीं पावणी करूंक आयले तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टराक कमिटी बेकायदेशीर म्हूण परत धाडिल्ले. उपरांत कांय भलत्याच लोकांनी फुडें सरून दादागिरीन खंय पावणी केली आनी मामलेदार कांयच करिना. खंयच्योच गोश्टी हो मामलेदार फॉलो करना. ज्यांच्या हांव नको कितें म्हणपाक येता तांकां. कायदेशीर जर बघितलें जाल्यार कोण शेतकरी ना. आनी कित्याक हो मामलेदार अशा लोकांक भियोन आपले जे कायदे मोडून बेकायदेशीर गोष्टी घडोवन हाडटा. कालय तोच प्रकार घडलो. ज्यांकां हक्कच ना, ज्यांकां ऑथॉरिटी ना असे लोक मामलेदाराक अप्रोच जातात. मामलेदार हांव नको कित्या खातीर तांकां परमिशन ग्रांट करता. परमिशन ग्रांट करता अशें कळटा जेन्ना तेजो सर्कल इन्स्पेक्टर आनी तलाठी त्या सुवातेर येता आनी इन फ्रंट ऑफ देम हे ऑक्शन जाता. साहजिकच हेच्यामुळे कळटा की मामलेदाराचे परमिशना शिवाय ते जायना. म्हणजे हो मामलेदार टोटली बेकायदेशीर ह्यो गोष्टी घडोवन आसतात. जेचो परिणाम गेली 3 वर्सां आमी पारशांतले शेतकरी भोगतात. गेली 3 वर्सां येदो व्हडलो मळो पडीन पडला. पावणेच्या कायद्यानुसार पावणेचे पयशे हे बँकेन डिपॉझिट करचे असतात. आणि बँकेतले डिपॉझिट जाल्ले पयशे जसे मेजर जर आसात विथ द परमिशन ऑफ मामलेदार एज पर द प्रोविजन इन एक्ट परमिशन घेवन ते काडपाचे आसता आनी खर्च करचे आसता. अशो आज पर्यंत त्या 3 वर्सांक कांयच घडना. गेली 2 वर्सां एकच पावणेदार तेणी मागले तितले एका सुटय दिली. एका प्रकारची म्हणटा तशी मामलेदाराच्या वरद हस्तान दादागिरीन पावणी जाल्ली आसा. आणि हे सुद्धा बेकायदेशीर गोष्टी जो घडल्यात ह्या गोष्टी सुद्धा पुरेपूर तिची शहानिशा करतलो. गोंयकारांनी काँग्रेसीचे राज्य पळयले आनी बीजेपीचे शासन भोगले. ताका लागून गोंयकारांच्या बऱ्याक आतां विजय सरदेसायान समान विचार घेवन चलपी फुडाऱ्यांचो थर्ड फ्रंट करपाक सुरू करचो म्हूण दिवचलच्या आमदारान उलो मारलो. आमदार सरदेसायाच्या वाडदिसाच्या कार्यावळीक नरेश उलयलो. बीजेपीन 3 वर्सांत गोंयची वाट लायल्या. आनीक लागपाची आसा म्हणून ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्स उलयलो. नुवेचो आमदार भितर पडिल्ल्यान खंय आतां विजयान नुवे मतदारसंघ दत्तक घेवचो. विजय म्हणटा की थर्ड फ्रंट आमी कदाचित करतले बी
गोंयकारां खातीर ती गरज आसा आनी समविचारी लोकांनी समजा एकठांय जर येत जाल्यार गोंयच्या भल्या खातीर तोच एक लोकांक बरो संदेश आसा. गोंयचे निसंगण करून 3 वर्सांनी मनोहर पर्रीकर गोंया सोडून दिल्ली पावलो आनी आतां फाटल्या 6 म्हयन्यांक गोंयचे आनी निसंगण करपाक आसा आमचो मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर. नुवे मतदारसंघ त्या लोकांचेरय मातशें लक्ष घाल. तेंचो आमदार 2 म्हयने फाटीं पावलोलो, आतां 6 म्हयने तो जेलीन उत्तलो. त्या लोकांक एक आमदार ना. सो 6 म्हयने खातीर नुवे मतदारसंघ पोस्को मतदारसंघ कसो घेवचो. बीजेपी सरकारान कूळ कायदो बदलून गोंयकारांक त्रासान घाले म्हूण विजय उलयलो. कूळ कायदो म्हणतो बहुजन समाजाक राखपाक भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लो की तुझे जे शेत तू कसता ताजो तू भाटकार जाता. कसो म्हणसर हो कायद्यान सनसेट क्लॉज म्हणून हाडलो. हो सनसेट क्लॉज एक 5 स्टार हॉटेल खंय तरी तिराकोल येता हाजे खातीर हो सनसेट क्लॉज हाडलो. आनी हे सनसेट क्लॉजान गोंयचे बहुजन समाजाचेर सनसेट करून उडयले आनी पर्रीकर मागीर हे करून आतां डिफेन्स मिनिस्टर जालो. भाई आहा तो लखनौचो भैया जावन गेलो. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात थंयचे जे कूळ आहात थंयचे जे टेनंट आहात तांकां तांचेर गुंडा घालून तांकां बाउन्सर घालून आपले जमनींतले भायर काडून सरकार तेंको दिता. म्हणटकच सरकार कोणा खातीर आहा? सरकार गोंयकारां खातीर आहा काय सरकार दिल्लीवाल्या खातीर आहा हे विचार करपाची तुमी गरज आहा. वाडदिसाच्या निमतान विजयान शेतकारांक पॉवर टिलर, सारी आनी बाकीच्यो गजाली वाटल्यो. गोंयांक वाटोवपाक शेतकार विरोधी सरकार घरा धाडचे पडटले म्हूण विजय आनी बाकीचे फुडारी उलयले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.